हिंगा न्हू मुगेलें लास्ट मिनट साडी फॉल लावपा स्टार्ट कालोलें काम. सो मुगे सोदां लास्ट मिनट आसोता मुगे कितें कोरपा सोदलें फॉर 15 ऑगस्ट मुगे ट्रेडिशनल लूक आहलोलो. सो ही म्हाका साडी न्हू मुगेले डॅडीन दिलोली, विल्बरागे डॅडीन. सो आय केप्ट इट रेडी आनी आय वोर इट ऑन 15th ऑफ ऑगस्ट. मागीर हिंगा 14th इवनींग मुगेलें हांव फिलींग रेडी कोरपा येयलें पातोड्यांचें. सो हे पाट न्हू हांवें तें मातशें तें मेल्ट जावपा टायम लागोत म्हूण न्हू हांवें जॅगरी पावडर हाडलोलो हिंग सोकोलुसान. आनी तें मातशें जाल्यार मातशें बेगीन जाता मेल्ट, ताका लागून हांवें तो पावडर यूज केलो. आनी हांवें 2 नाल्लां घेयलोलीं सोय. ते मातशें सुबेज व्हडलें आसून न्हय, धाकटेशें आहलोलें नाल्ल. सो हे 2 नाल्ल मुगेले सोय. आनी पयलीं हांवें हितून जॅगरी घायलां, मातशें गरम जालें म्हणटी कडाई. हें पॅकीट तुमचो आसलें पॅकीटान हांव गुलाब म्हूण. आनी तितून हांवें पयलीं जॅगरी घायलां आनी मातशें मेल्ट जावपा स्टार्ट जाता न्हू तेदोन मागीर हांवें तितून सोय एड केल्या. हिंगा हांवें आख्खें हें फूल कप घायलां जॅगरी. तुमकां जाय जाल्यार तुमी न्हू तुमच्यान चोवपा जाता, तुमकां गोड आनी सुबेज जाय जाल्यार. सो हांवें 2 नाल्लांचें तें घायलां. आनी एज आय सेड इन द लास्ट विडियो हांवें दाळ उकडलो न्हू, दाळ बॉयल केलोली चोण्याची. सो हांवें 2 भाशेन तुमकां सांगलो न्हू कोत्तो म्हूण लास्ट विडियोन. सो हांवें हिंगा पयलें रेडी केलां आख्खें आनी मागीर तें हांवें इल्लेशें सेपरेट काडून उरलो हितून हांवें मागीर दाळ मिक्स केल्या. सो हिंगा मातशें मेल्ट जावपा स्टार्ट जातालें तेदोन हांवें मागीर हितून हांवें कोकोनट एड केलां. आनी तें बोगलेकूच रावन करूंक पडटा, हालोयत रावपा जाय सगलें. हालोयत जायन मिक्स कोरपा जाय. एक पाट बरे भाशेन मिक्स जालें म्हणटरी न्हू मागीर हांवें तितून जायफळ पावडर घायला. जाय जाणां इलायची पावडर घालताय, पूण हांवें जायफळ पावडर घायला तितून. आनी बरें मिक्स जावपा जाय तें. आनी एक पाटी मिक्स जालें म्हणटरी न्हू हें मुगे न्हू जायतें उरलें मागीर कित्याक मुगे हांवें मिक्सरा खबर सांगलो न्हू मुगे मिक्सर पेडी जालो आनी मुगे तांदूळ धुल्ले कोरपाचें ताका लागून मुगे हें फिलींग आहा न्हू तें उरलें. आनी हितून न्हू मागीर लास्टा हांव चिंतालें घालपा ना म्हूण, पूण हांवें मागीर लास्टा इल्लेशें माडांचें गोड मिक्स केलें. पूण सुबेज न्हू मातशें घायलोलें बेश्टें कलर येवपा लागून. सो जायफळ पावडर जालें म्हणटरी मागीर हांवें गोड घायलां. आनी हांव तुमकां फिलिंगा खबर सांगता न्हू मुगे तें तांदूळ उरलें म्हणून मागीर तें फिलिंगूय उरलें मुगेलें जायतें. त्या फिलिंगान न्हू हांव आयज नेक्स्ट डे मागीर म्हणजे 16थार हांवें थोडेशें हें घायलें मूग फुगोवंक घायलें आनी इल्लेशें भातां तांदूळ फुगयलें इल्लेशें. सो म्हाका मागीर तें उगडास येयलो, आमगे मामी तें आमकां कोन्न दिताली. सो फिलींग न्हू तें म्हाका तें कोरपा यूज येतोलें कुकरान घालून. सो तें दॅट वील हॅव फॉर टी टुडे म्हणजे हांव आयज एडीट कोत्ता 16th ऑगस्ट. सो हिंग आतां बरें मिक्स जालें न्हू गोड. मागीर तेजे उपरांत हांवें जायफळ पावडर घायला आनी मिक्स केलां.
आयज नेक्स्ट डे 15th ऑगस्ट आनी आमगे सासान बीन येयला आतां मातशें खूब जालो येयन जाल्यार येयन मुगे रांदून बीन जाला आतां. आयज आमगेलें सिंपल जेवण. हांवें आज वेज पुलाव केला वायट रायस वायट पुलाव थोडीशी वेजिटेबल्स घालून आनी चिकन फ्राय आसतलें. चिकन फ्राय अजून केलें ना हांवें मातशें लेट करतलें जेवपा टायमार. आनी तुमगे दीस केसो वयता? हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ऑल ऑफ युअर. हॅपी फेस्ट टू एवरी वन. आनी कालचे न्हू मागीर आमी राती पातोळी आमगे जालो अरावंड 12:50 म्हणल्यार जालो. म्हाका तरी बेजार येतालो करपा. हांवें चिंतलोलें हांवें सकाळीं करतो म्हूण. पूण मागीर भयण म्हणपा लागून म्हाका मायजू राती करया म्हूण तिका मागीर मिस आसून येतलें उको जातलो ताका लागून. मागीर तें म्हणपा लागून आमी आतां करया म्हूण. सो आमी केलें आनी दोगांयनी केलें न्हू मागीर मॅडम केलें तें रोखडें जालें म्हगेलें फास्ट जालें रोखडें. आनी हांव एक पाट सुबेज केली नाय मुगे थोडीशी पान उरलो हांवें ती न्हू हांव हें करता आसतना मुगे एक्चुली इन्सिडंट जालो की हांव तांदूळ हाडटा आसतना मुगे मिक्सरा ब्लेडू मोडली हितून आनी ते मुगे अर्द बॅच उरलो तांदळांचो ग्रायंड करपाचो. सो मागीर हांवें ते तांदूळ काडले न्हू आनी बरें जालें मुगे पयलीं जाल्लें म्हूण थोडेशें. सो मागीर तांदूळ काडले आनी मागीर हांवें फ्रिजीन घायले आनी उरले ते फ्रिजीन घायले आनी थोडेशे आहले न्हू तेज्यो हांवें थोड्योश्यो करून काडल्यो. सो थँक गॉड थोडेशे तरी पीठ मेळ्ळें म्हाका पूण. आनी मुगे एक्चुली दुसरो मिक्सरा हें आहलो न्हू तेजें रिंग सारकें नाहलोलें ताका लागून म्हाका दुसऱ्या हितून घालूंक मेळोना. पूण लकीली इल्लेशें आहलो न्हू तेज्यान करून काडलें. आनी मुगे भयणीन म्हाका सगळें हेल्प केलें सगळें पीठ बांदवपा आनी तें येयलें म्हूण मुगे बेगीन जालें मागीर. आनी दोनूय भाशेन केलें हांवें आनी मुगे पिठें उरलें तें मागीर ताका लागून कित्याक तांदूळ उरले न्हू ताका लागून. हांव चिंतिता मागीर केन्ना घोडे सॅटर्डे बीन घोडे करीत सॅटर्डे नाजाल्यार केन्ना करतलें उरलाय त्यो. आनी खायला आमी सकाळीं मिसासांनी. इट वॉज गूड टेस्टी जालें बरें दोनूय भाशेनच्यो. आनी तुम जाय जाणांन केल्याय आसली न्हू पातोळ्यो आयजू. सो यू ऑल हॅव अ नायस डे आनी आयज फेस्त बीन बरी कोराय तुमी आनी हॅव अ नायस डे. आनी तुमकां रेसिपी तरी हांव म्हाका दिसना कित्याक मुगे रेसिपी ऑलरेडी पयली आहा रेसिपी हांव शेअर कोचना इन डिटेल जाल्यार हांव कोचना. So you'll have a nice day and happy feast to everyone. Have a good day. God bless everyone and take care. Bye bye. Do like, share and subscribe to my channels. Sarina Dikuna Vlogs, Kovan in Mumbai. Bye bye.